मय मतदारसंघात येवपी शिरगांव पंचायतींत आता सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। ह्या पंचायतीच्या सत्ताधारी गटान फूट पडल्या। पंचायतीची सरपंच करिश्मा गांवकर आणि उपसरपंच जयंत गांवकर हांचे आड अविश्वास थाराव दाखल केलो। 5 पंच वांगडी आशिल्ले शिरगांव पंचायतीच्या 3 पंच वांगड्यांनी सरपंच आणि उपसरपंचा आड अविश्वास थाराव दाखल केला। अविश्वास थारावाची प्रत दिवचलच्या गट विकास अधिकाऱ्याक दिल्या। सरपंच आणि उपसरपंच आमका विश्वासात घेना असे कारण अविश्वास थारावाच्या नोटिसीत दिला। 2022 वर्सा ऑगस्ट महिन्यात पंचायत वेंचणूक जाल्या उपरांत सत्ताधारी गटात कबलात जाल्ली। कबलाती प्रमाण सुरुवातीच्या 2.5 वर्सां खातीर सरपंच म्हूण करिश्मा गांवकर आणि उपसरपंच म्हूण जयंत गांवकर हांची निवड जाल्ली। ताचो कार्यकाळ सोंपपाक अजून 6 म्हयने आसात। ताच्या पयलींच पंचांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केला। आमकां अशें हें जाता खंत की आमच्या गांवांत असो विकास केन्ना कित्याक जायना। तेन्ना आमी जेन्ना बारीकपणान हें केलें स्टडी केली तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें की आमी खंय तरी कमी पडटा। आमचें नेतृत्व आहा पळय तें नेतृत्व खंयच्याच हेका पाठूक रावंक जायना आनी आमकां कामां गावना। तेन्ना आमी अशें डिसिजन घेतलें की अशें नेतृत्व जर खंयच आमकां उपयोगी ना तेन्ना एक नेतृत्व बदल हो जावंक जाय म्हणून आमी हो स्टेप घेतला। आज आमी सरपंच करिश्मा गांवकर आणि डेप्युटी सरपंच जयंत गांवकर यांच्या विरोधान अविश्वास थाराव बिचोली गट विकास कार्यालयान आमी सबमीट केल्लो आसा। आमी तिगूय आज एक संघ आहा आणि आमी अशेंच एक संघ रावन ही पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या झेंड्या खाली घडयतले अशें हांव सांगता। शिरगांवकर पंच मेंबर शिरगांव। आमची पंचायत जावन 2 वर्सां जाल्ली आसा, पण जसो विकास जावंक जाय आसलो तसो अजून जावंक ना आनी उरल्या फक्त 3 वर्सां। म्हणजे जी विकास कामां घेतल्या तेची पाठपुरवठो जावंक ना म्हणून आमी हें डिसिजन घेतला। तेजे आमी हें करून आमची सगळी कामां करून घेतली। तुम्ही एक रावतले आमी सगळीं जाणां एक रावन तें काम करतली। गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत।